कळमा रोड रस्तो 2 महिन्यां भितर पूर्ण करात असो हायकोर्टान आदेश दिल्यान मडगांव नगरपालिका नेटान कामाक लागल्या। रस्त्याचे प्रकरण कोर्टा मेरेन पाविल्ले। 18 तारखेक कोर्टान निकाल दिलो। कळमा रोडचो 106 मीटर लांब आणि 5 मीटर रुंदायेचो रस्तो 2 महिन्यां भितर पूर्ण करात असो हायकोर्टान मडगांव पालिकेक आदेश दिला। कोर्टान पालिकेक 2.73 कोटींची रक्कम डिपॉझिट करपाक लायिल्ली। कोर्टाची नोटीस हातात पडटकच पालिका मंडळान धावपळ सुरू केली आणि संबंधितांक कामाक लायले। या विशयाचेर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आणि मुख्य अधिकारी उलयलो। रोडाचो जो इश्यू आशिल्लो ते काल 18 तारखेक कोर्टाचो जजमेंट आयलो आणि मोस्टली अशें म्हळ्यार हरकत ना की इन फेवर अशें म्हणना की कोर्टान आमकां रिलीफ दिली। ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां रिलीफ दिली की जे पराग राव आमचे एडवोकेट आमी जे नॉमिनेट केल्ले पराग राव ह्या केसी खातीर आनी ताजे अर्थात परिश्रम म्हाका दिसता ताणें एक 2-4 मुद्दे जे मांडल्या पळय त्या मुद्द्याचेर ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलमोस्ट केस म्युनिसिपालिटींनी डायरेक्शन दिला की विदीन 2 मंथ्स जो D to E पिटिशनाचो इतलोच डिमांड आशिल्लो की रोड करपाक जाय फ्रॉम D to E तो करचो विदीन 2 मंथ्स बेगीन आमचो प्रयत्न आसा। हांवें इमिजिएटली फ्रायडे म्हणजे 18ताचेर जजमेंट आयलो, जजमेंट 18ताचेर आयलो, फ्रायडे आयलो। इमिजिएटली हांवें वेळ न करतना हांव चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें तुमी सगळे इंजिनियरां धाडा आनी ताचो एस्टिमेट करा म्हणजे कॉस्ट कितलो लागता पळय जो 106 मीटर लेंथ आनी 5 मीटर रुंदी आसा ताजे एस्टिमेट करा। चीफ ऑफिसरान काल शेनवार आयतार वचून सगळ्यांक एस्टिमेट केलो कित्याक आनी तातूंतल्यानच हांवें इमिजिएटली शेनवाराक दुसून लेट जावं पूण शेनवाराक हांवें दिता की सगळें इमिजिएटली जें कितें कोर्टाचें डिसिजन आसा तें कावन्सिला म्हाका येवचें आनी हांवें सगळ्या कावन्सिलराक उदक हाडलें। आनी जो रोड करता तो D to E रोड करता म्युनिसिपालिटी आमचे ओन कॉस्टान करता जे 2.73 crores आमी कोर्टान डेपॉझिटेड केल्ले कडेन आसा। कोर्टाच्या ऑर्डरीन तेंय मेन्शन केल्लें जाता तितलो बेगीन रोड करात आनी तुमी कोर्टान एफिडेविट फायल करून जे आमचो तो रिफंड भरा हें करता तातूंत ऑर्डरी बी मेन्शन केल्ले कडेन आसा। Special meeting was convened. It was specially for taking the financial concurrence. And that clearly it is said by the Honorable High Court that it is at your own cost of the municipality. When the municipal funds are involved, then we have to take the concurrence of the council. Now, secondly, the technical section has already estimated, prepared the estimate. The estimate is 5,20,000. And we will follow the correct formalities. They have already prepared the file and it will... Because they were saying about departmentally, they were saying all this. Even if we do it departmentally, it will create more complications because there is a circular from Director of Municipal Administration that if we are doing any work on quotation, we have to take approval. It will be time-consuming exercise. So the tender will be floated? Yes, absolutely. Yes. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आनी संगीता ओली।